विधानसभा वेंचणुके उपरांत जाल्ल्या पंचायत वेंचणुकेचो निकाल मंगळारा कळटलो आणि निकालांतल्यान आमदार, आदले आमदार आणि राजकीय पक्षांचे संबंधित मतदारसंघात कितले वजन आसा तेवूय कळटले। हो निकाल सत्ताधारी बीजेपी खातीर म्हत्वाचो। गोवा फॉरवर्ड, मगो आणि अपक्षांच्या तेक्यार सरकार घडोवपी बीजेपीक सगळे वटेन टफ कॉम्पिटिशन आसा। बीजेपी कार्यकर्त्या आड पेडण्याच्या सगळ्या पंचायतींनी आपली पॅनलां जिखोवपा खातीर मगोचो मंत्री बाबू आजगावकार नेटान वावुरला। पेडण्याचो आदलो मंत्री राजन आर्लेकर पंचायत वेंचणुकेत सक्रिय दिसलोच ना। शिवोले बीजेपीचे आमदाराक वडोवन बीजेपी वांगडा सत्ताधारी बाकार बसपी विनोद पाल्येकरान शिवोलच्या 9 पंचायतींनी आपल्या कांय समर्थकांक तेको दिला। शिवोलच्या 9 पंचायतींचेर बीजेपीच्या आदल्या आमदार दयानंद मांद्रेकाराचो होल्ड आशिल्लो। आता पाल्येकर आणि मांद्रेकाराची शिवोलेक कितली पावर उरल्या ती कळटली। साळगाव मतदारसंघात गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री जयेश साळगावकार आपल्या समर्थकांक पंचायतीर हाडपाक बरोच वावुरला। आदलो आमदार दिलीप परोळेकरान मात पंचायती खातीर एकूय पॅनल घालूंक ना। जयेश साळगावकाराचे 3 समर्थक पयलींच बिनविरोध जिखल्यात। साळगावात 6 पंचायती आसात। कळंगूट पंचायतीची वेंचणूक राजकीय नदरेन सामकी म्हत्वाची। आमदार मायकल लोबो आड काँग्रेसीच्या जोसेफाची फायट। फाटले वेंचणुकेक पंचायत जोसेफा कडेन आशिल्ली। परवरे मंत्री रोहन खंवटेन आपल्या समर्थकांक पुराय तेको दिला। खंवटेन तेको दिल्ले 4 उमेदवार पयलींच बिनविरोध जिखल्यात। बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी वेंचणुकेत वांटो घेतला, मात तांचे सिनियर फुडारी सक्रिय ना। सत्तरी तालुक्यांतली लढत पळोवपा सारकी। थंय आदलो काँग्रेस आमदार विश्वजीत राणे बीजेपीन गेला। विश्वजिताक आपल्या समर्थकांक बीजेपीच्या पॅनलाचेर जिखोवपाचें आव्हान आसा। दक्षिण गोंयांत नावेलीत काँग्रेसीची परीक्षा। थंय काँग्रेस आमदार लुईझीन आणि आदलो मंत्री आवेरतनाच्या पॅनलांची टक्कर। दोगांनी आपल्या कार्यकर्त्यांक वेंचणुकेत देंवयला। सांग्यार आमदार प्रसाद गांवकारान उमेदवार घालूंक ना, पूण कांय समर्थकांक तेको दिला। सांग्यार बीजेपीचो आदलो आमदार सुभाष फळदेसायान मात आपल्या समर्थकांक जिखोवपाक नेट लायला। पंचायत वेंचणुकेत आमदार आणि आदल्या आमदारांची ताक स्पश्ट जातली, मात वेंचणुकेत कन्फ्युजन आणि वाद जावचो न्ही म्हूण चडशे आमदार आणि आदले आमदार सक्रिय वावरूंक ना। म्हत्वाचें म्हळ्यार काँग्रेसीच्या दयानंद सोपटे आड पडिल्लो आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारूय पंचायत वेंचणुकेत सक्रिय दिसलो ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।